प्रितीच्या भावां भयणांनो, 11वेर ह्या म्हयन्याचे लूड सायबिणीचें फेस्त आनी त्या फेस्ता दिसाक आमची इग्रोज मात समोरमता द वर्ल्ड डे ऑफ द सीक, पिडेस्तांचो विश्व दीस. आनी ह्या फेब्रुवारीचे 11 तारखेक जो आयतार लागीं पडटा तो आयतार आमचो सेवा धर्म भलायकेचो आयतार म्हूण पाळटा. डे or Sunday of health apostolate, भलायकेचे प्रेस्तायेचो आयतार. आतां लूड सायबिणीक जी दिसती पडली लूड्स गांवांत फ्रांसाक आनी पिडेस्तांक कसलो संबंद आसा? वॉट इज द कनेक्शन? जेन्ना लूड सायबीण माय बेर्नादेत ह्या भुरग्याक लूड्स गांवांत मार्साबेल तोडपाचेर फ्रांसाच्या देसांत दिश्टी पडली तेन्ना सायबीण मायन तिका सांगलें उदक पिये. आनी भुरग्यान पळयलें उदक नासलें, फकत एक बेश्टो ओलें जाल्लो जागो कसो आसलो आनी तेणें तो खोरपिलो जागो आनी पयलें मेळें उदक येयलें, मागीर बरें उदक येयलें, तें उदक तें पियेलें. आनी आयज त्या जाग्यार मिलाग्रिनी एक व्हाड जालो, स्ट्रीम जाली आनी लाखांचो लाख लोक हो व्हाड जाला ते मेरेन तें आयज पुऱ्यान थंय वचून तें उदक पियेवन वो त्या उदकांत पांय हात बुडोवन कितलो लोक लाखांचो लाख बरो जाला आनी जायत आसा. म्हणटूच लूड सायबीण माय ही उदकाची स्ट्रीम व्हाळ करून थंय लोकांक वेगवेगळ्या दुयेंसांतली पेकोवणी दिता, हिलींग दिता. तर हेच मनान धरून पाप साहेबान डिक्लेअर केलो 11 तारखेर फेब्रुवारीचे वर्ल्ड डे ऑफ द सीक, पिडेस्तांचो दीस. आनी ताका तेंकून आयतार पडटा तो आमी समोरमता हेल्थ अपोस्टोलेट संडे, भलायके खातीर भेटयलो आयतार. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमचे इग्रोज मातेक आपले पोरजेचे भलायकेचो हुस्को आसा. देखून आमचो पाप साहेब जुआंव 23वो पोप जॉन 23 ताणें एक डॉक्युमेंट काडलो, मातेर एट माजिस्ट्रा, ताचें नांव, मादर एंड टिचर. आनी ह्या डॉक्युमेंटांत पाप साहेब म्हणटा ज्यो पब्लीक ऑथॉरिटीज आसात तांणी पोरजेचे भलायकेचेर निगा घेवची, कन्सर्न घेवचो. त्या उपरांत पाप साहेब आनीक एन्सिक्लिकल काडटा, ती म्हणल्यार तेचें नांव पाचेम इन तेरिस. पाचेम इन तेरिस म्हणल्यार पीस इन द वर्ल्ड, संवसारांत शांती. आनी हे डॉक्युमेंटाचेर पाप साहेब म्हणटा ज्यो पॉलिटिकल ऑथॉरिटीज आसात तांणी पोरजे फावो तें जेवण खाण आसा, फावो तें न्हेसूंक पांघरूंक आसा, फावो तें घर आसा, आनी मेडिकल केअर तांची भलायकेचे पळोवंक तांची जबाबदारी. द पॉलिटिकल ऑथॉरिटीज आसा तांची जबाबदारी.
ताचे उपरांत पाप साहेब पॉल सिक्स्थ ताणें डॉक्युमेंट काडलो म्हणून पॉप्युलरूम प्रोग्रेसिव्ह, द डेव्हलपमेंट ऑफ द पीपल, द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल. आनी तातूंत पाप साहेब भलायकेचे विशीं कॅर घेवंक जाय तें सांगता. पोप बेनेडिक्ट 16 हाणें डॉक्युमेंट भायर काडलो, कारितास इन व्हेरिताते. ह्या डॉक्युमेंटांत पाप साहेब म्हणटा, मिशन ऑफ द कॅथलीक चर्च ऑन हेल्थ कॅर. आमचे कातोलीक इगोर्जेचे मिसांव लोकांची भलायकी सांबाळूंक. आनी हे भाशेन एक एक पाप साहेब, पोप जॉन पॉल II, पोप आतां आसा तो, एक एक डॉक्युमेंट काडीत येयला. एन्सिक्लिकल लेटर्स वो दुसऱ्यो एक्झोटेशन्स काडीत येयल्यात. आनी हे डॉक्युमेंट आमकां सांगतात की ही कूड जी आमची कूड आसा ती देवा गेलें देणें. सो द बेसीक प्रिंसिपल इज that this body has been created by God. देवान रचल्या ही कूड म्हणटूच हे कुडीचो सांबाळ करूंक जाय. तूं दुयेंत पडटा तेन्ना तुवें वय जागेर वचूंक जाय, वो वखदां करूंक जाय. यू कॅनॉट निग्लेक्ट युअर हेल्थ. कित्याक देवान तुका ही कूड दिल्या, तर हे कुडीचो सांबाळ करूंक, परामर्श करूंक तुजी, म्हजी, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. दुयेंत पडटा तेन्ना फावो ती वखदांची गरज आसा, ती वखदां घेवंक जाय. तुज्यांनी तुजे कुडीची बेपरवा करूंक जायना. तितलेंच न्हय, जेन्ना दुसरी मनशां पिडेंत आसात, तांची भलायकी बरी ना, तांचे लागीं वखदां घेवंक पयशे नात, तेन्ना जाचे लागीं पयशे आसात, जाचे लागीं जाता, तांणी कोणाक आपली भलायकी सांबाळूंक जायना, वखदां घेवंक पयशे नात, तांकां हेल्प करूंक जाय. हेंवूय आमची दोतोन सांगता. जांचे लागीं वखदां घेवंक पयशे नात, तांकां जाता तांणी हेल्प करूंक जाय. हिवूय आमची जबाबदारी. प्रितीच्या भावां भयणांनो, हेल्थ कॅर आमी म्हणटना आमी जे उपाय आमचे लागीं जायनात ते कर म्हूण आमची दोतोन सांगना. सपोज तुका एक ऑपरेशन आसा आनी त्या ऑपरेशनाक क्रोर पडटात आनी तुजे लागीं क्रोर नात, जाल्यार आमची दोतोन सांगना तूं आंगा थंय रीण काड आनी क्रोरांचें ऑपरेशन कर म्हणना. यू मस्ट हॅव द मिन्स. तुजे लागीं जाता ते तुवें उपाय घेवंक जाय भलायकी सांबाळूंक. तुजे लागीं जायना ते उपाय तुवें घेवंक जाय म्हूण दोतोन शिकयना. म्हणटूच तूं हेल्थ कॅर कोत्ता, तुजे लागीं जाता तितलोच. निग्लेक्ट करूं नाका तुजी भलायकी, पूण डोंट गो बियॉन्ड. जाता तितलेंच तूं कर. सपोज तूं रीण काडटा तुजें ऑपरेशन करपाक, कितें करपाक, आनी तुजे लागीं फारीक करूंक जावचें ना, जाल्यार तुवें रीण काडूंक फावना. सुमाराचीं वखदां आसात तीं जाता तीं करूंक जाय. सो द दोतोन क्लियर, डोंट गो बियॉन्ड युअर मिन्स. तुजे लागीं जायना ते उपाय तुका घेवपाक कायदो ना. दुसरें, तुजे लागीं जाता आनी तूं पळयता दुसरो कश्टवता पिडेन आनी तुजे लागीं जाता, जाल्यार तूं ताका हेल्प करिना, जाल्यार तूं चुकता. तुका देवा मुखार पातोक. तूं पळयता कश्टवतलो मनीस पिडेन आनी तुजे लागीं हेल्प करूंक जाता, तूं करिना, जाल्यार तुका देवा मुखार हें पातोक आसा. दुसरी वस्त, जेन्ना भलायकी सांबाळूंक जाय म्हणटा तेन्ना यू कॅनॉट एन्डेंजर युअर हेल्थ.
तुजी भलायकी संकश्टान घालूंक जायना आनी कितें वस्तू भलायकी संकश्टान घालतात समज तूं सोरो पिवन बेबदीकाय करता वाडलोले मनशाक ताका पिराय जाल्या ताणें इलो सोरो घेतलो म्हूण तातूंत पातोक ना पूण तूं सोरो घेवन तुका लागो पर्यंत सोरो घेता दॅट इज सीन तुका सोऱ्या घेवन किक येता तें तुका पातोक सो सोरो घेतलो इलोसो तातूंत पातोक ना पूण तूं सोरो घेवन तुका लागता तूं बेबदो जाता तुजी सेन्स हालता तूं कितें उलयता आनी कितें म्हणटा तें मागीर तुका खबर ना तें तुका पातोक सो तूं जाणा न्हय आपूण सोरो घेतल्यार लागता इतलो घेतल्यार लागता म्हूण तुवें घेवंक फावना यू हॅव टू टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ कितले जाण सोरो पिवन लिव्हर सिरोसीस जावन मेले तर तुका सोरो पिवप वायट न्हय पूण सोरो लागो पर्यंत पिवंक जायना दुसरी वस्त तूं दुयेंत आसा तेन्ना वखदांचे ड्रग्स आसात ते घेवंक एलावड आसा पूण आयज वेगवेगळे तरेचे ड्रग्स येयल्यात आनी ते ड्रग्स घेतात आमचे भुरगे आनी वाडलोले तो ड्रग्स घेवंक जायना तूं तुजी भलायकी संकश्टान घालता जो कोण ड्रग्स घेता तो पातक करता ही इज इन सीन ही हॅज टू कम आउट ऑफ दॅट सो ड्रग्स घेवन तुजी कूड पिड्यार करूंक जायना भलायकी पिड्यार करूंक जायना कितले जाण हांव वळखता ड्रग्स घेवन घेवन मेल्यात घरांतले सगळे वस्तू काबार केल्यात दुडू काबार केल्यात आवय बापायच्यो सरपड्यो भांगार तोडून व्हेला ड्रग्स येतात तांणी तो ड्रग्स मारेकार तो ड्रग्स घेवंक जायना भलायकी राखूंक जाय स्मोकिंग सिगार ओडप भलायकी पिड्यार करता स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ तुज्या लंग्सांक कॅन्सर जावपाची भिरांत आसा म्हणटूच सिगार ओडप रॉंग भलायकेचेर आड भलायकेचे दुस्मान म्हणटूच सोरो सिगार ड्रग्स भलायकेचे दुस्मान तर हे दुस्मान तुवें पयस करूंक जाय जेन्ना भलायके विशीं आमी दोतोन शिकता तेन्ना आमच्यांनी अबॉर्शन करूंक जायना जशें हांवें तुमकां सांगलां द बेसीक प्रिंसिपल ऑफ आवर चर्च इज दीस बॉडी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड देवा गेलें देणें देवान दिल्या ही कूड म्हणटूच हे कुडीचेर तुका आनी म्हाका रायट ना देवाकूच आसा देवाचो टायम पावलो देव ही कूड ओत्तलो मरण धाडटलो तुज्यांनी तुज्या हातान घेवंक जायना हो देवाचो कायदो यू कांट प्ले गॉड यू आर नॉट गॉड यू कॅनॉट डिसायड वेदर सो एंड सो शूड लिव ऑर डाय ओ जिवचो मोरचो तुका जबाबदारी दिवंक ना देवा कडेन आहा ती म्हणटूच तूं अबॉर्शन करता तेन्ना यू आर प्लेईंग गॉड आपूण देव म्हूण समजता आनी एका भुरग्याचो जीव काडटा तर हें पातक बरें व्हडलें पातक अबॉर्शन करूंक जायना आज तुमी आयकलां आसतलें युथेनेसिया मर्सी किलिंग म्हणटात समज एक वेजिटेबल लायफ कशें जियेता ताका एक एक्सिडेंट जालो वो जाणटो म्हातारो जालो तो आनी बरो जावपाचो चान्स दोतोर म्हणटा बरो जावचो ना असल्या समयार घोडे घरची म्हणटात ताका एक इंजेक्शन मारून ताका मार ओ एकलो मनीस कश्टवता इतले ताचेर कश्ट येयल्यात तो म्हणटा आपणाक इंजेक्शन कितें मार आनी आपणाच्यान कश्ट सोंसूंक जायना आपूण आपणाक जिवेशी मार नो करूंक जायना
तुज्या हातान जीव घेवपाक जायना. देवाचो टायम पावलो तूं मरतलो, पूण तूं दुसऱ्याचो जीव काडनाका आनी तुकाय जिवाची वाज येयल्या कोसूंक जायना म्हूण आपणाक इंजेक्शन दिव आनी कितें कर आनी मार म्हूण करूंक जायना. इट इज अ सीन. सुइसायड करूंक जायना. जीव देवागेले देणे तर तूं म्हाका इतले प्रॉब्लेम आसात जिवितांत, म्हाका व्हंकलेन सोडला, न्हवऱ्यान सोडला, एग्जाम फेल जाला, आनी कितें घडलां, हांव रिणान बुडलां, जीव दिवन मोत्ता. ना, तुवें तुजो जीव तुका दिवंक ना. यू आर नॉट दी ऑथर ऑफ युअर लायफ. तुजो जीव प्राण तुका तुवें दिवंक ना. म्हणटूच तुज्यांनी तुजो जीव काडूंक जीव दिवंक जायना, सुइसायड करूंक जायना. देवाचो टायम पावतोच देव मरण धाडून वतलो. आनी आमचे इगोर्जी दोतोन ऑल्सो स्पीक्स अबाउट डेथ पेनल्टी. आमचे इगोर्जी दोतोन व्हेरी क्लियर, abolish death penalty. केदोय व्हडलो चोर जावं, केदोय व्हडलो क्रिमिनल जावं, ताका जिवेशी मारचे न्हय म्हूण आमची दोतोन शिकयता. ताका बणकुणीन दवर, ताका दुसरो पनिशमेंट दी, पूण ताका हँग करिनाका, ताचो जीव काडिनाका. नो डेथ पेनल्टी policy is accepted by the Catholic Church. Catholic Church does not accept death penalty. मनशाक जिवेशी मारूंक जायना. कित्याक? मनशाचो जीव प्रेशियस, देवाचें गिफ्ट. म्हणटच प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी ओ भलायकेचो आयतार समोर म्हणटाना आनी 11 पिडेस्तांचो पिडेस्तांचो दीस समोरूंक तयारी करतना आमची भलायकी फावो ते परी आमी सांबाळुया आनी दुसऱ्यांची भलायकी सांबाळूंक आमचे लागीं आदार दिवंक जाता तो दिवया आनी आमचे कॅथलीक इगोर्जेची दोतोन बरे भाशेन समजून घेवया.